मायमोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. गोयात काय वर्सां आदी चोरांनी शेतीक भांगार विकिल्ल्याचो आंध्र प्रदेशातल्या चोरांचो आरोप. आंध्र प्रदेशातल्या पुलिसांनी म्हापशेच्या 2 सोनारांक ताब्यात घेवपाची दिली धमकी. कसलोच पुरावो नासतना पुलिसांच्या ह्या वागण्याचेर थळाव्यांनी उक्तायली खर तिडक. इफीच्या उमेदीन रंगला पुराय गोय. नव्या टेक्नॉलॉजींतल्यान प्रेरणा घेयात. साहित्यीक दामोदर मावजान मारलो उलो. फिल्मांतल्यान लोकांक मेळटा दिका. दरेकल्यान जिणेंत पॉझिटिव्ह दिका घेवन सरपाक जाय मुखार. दिग्दर्शक राजेंद्र तालकाचे म्हणणे. साळगांव वाठारांतलो रस्तो पुराय पिड्ड्यार. सुमार 15 वर्सां जाली परिस्थितीत जाल्लो ना सुदार. जाता तितल्या बेगीन रस्त्याची करात दुरुस्ती. थळाव्यांची मागणी धरता नेट. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोयात कांय वर्सां आदी चोरांनी शेतीक भांगार विकिल्ल्याचो आंध्र प्रदेशातल्या चोरान आरोप केल्ल्यान आंध्र प्रदेशातल्या पुलिसांनी म्हापशेच्या 2 सोनारांक ताब्यात घेवपाची धमकी दिली. कसलोच पुरावो नासतना पुलिसांच्या ह्या वागण्याक थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायत पुलीस स्टेशना भायर तिडक उक्तायली. कांय तेंपा आदी अशेच तरेच्यो घडणुको जाल्ल्यान लोकांनी गंभीर हुस्को उक्तायलो. पुराव्या बगर पुलीस येतात आनी उबारपाच्यो धमक्यो दितात ते आमी खपोवन घेवचे नात. आमच्या वेवसायाचेर हाचो वायट परिणाम जाल्ल्याचे सोनारांनी सांगले. चोरांनी 150 अशे 300 ग्राम भांगर विकिल्ल्याचे सांगला खंय. हाका लागून थळावे पुलिसांकडेन पावले. अध्यक्ष औदुंबर आज हांगा पुलिशेन येयल्या आनी त्या कारागीर दोगांक हांगा पुलिसांनी अरेस्ट केल्या. ती आंध्र प्रदेशाचे पुलीस येयल्या आनी ते 300 ग्राम भांगर चोरला म्हणजे चोरान हाडून हांकां विकला अशें सांगतात. पण हेंच्यांनी काय ते घेवकूच ना भांगर. ते म्हणतात ते 150 ग्राम तेंच्यांनी दिवपाचे आनी आमी ताका सोडीन अशें म्हणटात. आनी आमचे हेंच्यांनी घेवकूच ना न्ही भांगर खंयचे दितले भांगर असो प्रॉब्लेम जालो. म्हणजे आतां आमी हांगा सगळे जमले कारागीर. बरं आता तुम्ही पुलिशे कडेन जेन्ना कॉन्टॅक्ट केला पुलीस कितें म्हणटात? पुलीस म्हणटा तेंच्या कडेन तुमी उलया म्हणटा. आमचे गोवाचे पुलीस म्हणटा तेंच्या कडेन तुमी उलया पण ते आयकपाक तयार ना जाल्यार आमी ताका व्हरता म्हणटात. आनी ते सगळे येयल्यात विदावट ड्रेस येयल्या अशें आसा. बरं हो एक प्रॉब्लेम हेच्या पयलीं अश्योच घटना घडलेल्यो. हय आनी तुमची मिटींग जाली संघटनेची तेन्ना तुमी ठरयलें की अशें कितें जाता पळय तेन्ना थेट धांव पुलिशे कडेन घेवची अथवा आमच्या भितून एक जावचें हेचेर तुमी आतां तोडगो कसो कितें काडटात कितें म्हणून? तोडगो म्हणजे महाराष्ट्रान फडणवीस सीएमान कशें केलां की 411 कलम आसा न्ही ते पोलिसांनी डायरेक्ट व्हरूंक मेळना. 15 दिसां भितर तांकां हे इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें आनी मागीर कितें ते करपाचें. तशें आमच्या सीएमान हांगा गोंयांत तशेंच करपाचें. आतां आमी तेंचे कडेन मागणी करतले डॉक्टर प्रमोद सावंत अशें आतां आमी तांकां लेटर करपाचें आसा. पण सध्याच्या परिस्थितीन आतां कशें कितें जेन्ना आतां पुलिसांनी तांकां तितले जे कारागीर 2 जाण आसा तांकां ताब्यान घेतलेले ते म्हणटात आमी व्हरतात म्हणटा. पूण आतां सध्या आतां कशें पण आमी तांकां व्हरून घेवचें ना कारण तेंचे कडेन प्रूफ ना न्ही कितें. कितले विकला म्हणटा ते? 300 ग्राम म्हणटा आनी आतां 150 दिया म्हणटा. 150 ग्राम एकट्याक 150 ग्राम. 150 हय आनी दुसऱ्याक 150 अशें. तुमचे कोण कारागीर चोर सांगता म्हणून दाखयतात आनी अशे लोकांक आमकां सतायतात न्ही. आमचो वेव्हार कितें भांगराचो घेवपाचो दिवपाचो कितें. आतां खंयचोय कोणी येतलो उठ्ठलो कोणी हाडटलो बोट दाखयलें की चोर हाडून दाखयतलो आनी अशें आमकां सतायतलो आनी आमी वेव्हारान धंदो करतलो कसो कितें. अशें कोणें दाखयलो आतां प्रूफ केलो प्रूफ जालो बाबा खरोखर ताणें घेतला आनी तेन्ना व्हरता जाल्यार वेगळी गोश्ट आसा. आमच्या कडेन बोट दाखयलें आनी तुमी व्हरतले अशें जावं शकना न्ही. हेजेर कितें तरी स्ट्रिक्ट कायदो जावं कितें तरी जावंक जाय. कितें एटलिस्ट ताका एक सर्टन टायम मेळूंक जाय की तो हें करपाक बाबा घेतला कितें जाल्यार प्रूफ करपाक मागीर व्हरप ते वेगळी गोश्ट न्ही. तुमी येतले उखलतले आनी घेवन वरता तशें जावं उपकारना न्ही. आनी तशें जावंक दिवचें ना आमी. आता तेंच्यांनी व्हरताच म्हटलां जाल्यार तुमचे स्टेप कितें आसतले? तेंच्यांनी कंप्लेंट दिला लेखी कंप्लेंट दिला ह्या दोगां विरुद्ध म्हापसा पुलिशेन. ना अजून काय करूंक ना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. राज्यातल्या रस्त्यांची चाळण जाला हातूंत दुबावना. साबार फावटी संबंधीत विभागांक गाराणे घालून लेगीत प्रस्न तडीक लागना. साळगांव वाठारांतलो रस्तो पुराय पिड्ड्यार जाला. सुमार 15 वर्सां जाली परिस्थिती जैसे थेच आसा. जाता तितले बेगीन हो रस्तो दुरुस्त करपाची थळाव्यांनी मागणी केल्या. पूण संबंधीत विभाग केन्ना दखल घेतले, लोकांक केन्ना थाकाय मेळटली, साळगांवचे लोक तिश्तत वाट पळयत आसात.
and our road condition is so bad that we always, every day, we are in trouble. We don't know whether we will reach home in the evening while we are going home from the walk, or wherever we are going, everybody is in trouble. Today also one incident happened here. One rickshaw was about to overturn. So we request the government to please look after the roads and please repair as soon as possible. This road leads from the Sturgeon Road past the cemetery and goes right in to the Saligaon Institute. It was a road which many tourists came here to take memorable photographs. There were even some films shot on this road. Today it is in such a dilapidated state that it is dangerous to drive a vehicle in the night because the street lighting is absent. And even in the day you have to be very careful. You do not, if there's a crossing of two bikes, then you have trouble. And if it's a car going through, the car fellow is in trouble. Or the people trying to, travel along this road are in trouble. We request that the government, takes notice of these things. These roads are heritage roads. This is what our village was known for. Beautiful pathways, beautiful roads passing, winding through our village fields and our houses. I would say even if the government maintains some of these roads, the beauty of Saligaon will come to the fore again. Thank you. Since how many years this road is in same condition? This road has been in the same condition for now decades, you can say. A patchwork is done. Somebody comes and puts on a small layer of tar on certain broken parts or a little tar on the... This is not actual repair of the road. This is just plastering a small layer of, like it's a band-aid. Where surgery is required, you're doing band-aid treatment. So the band-aid falls off and the road is exposed again to the same conditions. So this road has continued to remain like this. It was one of the roads I'd love to travel on my bike whenever I was passing this way. But now I'd rarely take it because it is in such a bad state. And it's a request by all the people living around inside on either side of this road that this road be done, be rebuilt properly so that it lasts for another 30 years. आमकां खूब त्रास जाता 2020 मेरेन हांगा रस्ता इतले व्हड मेमोरियल काय करना इतली वर्सां जाली हांगा त्रास जाता गाडी बीन हांगा रिकाता शेतान पडपाचे खूब चान्सीस आहा पूण आमकां खूब त्रास जाता आता म्हाका सांग तुम्ही कंप्लेंट बीन अशें दिला कोणाक MLA वॉर्ड मेंबराक सांगलेलें आमी खूब करता म्हणटाले पूण करूंकूच ना इतली वर्सां जाली तेच सांगपाक जाय आसलें गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि मुझैब शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत इफ्फीच्या उमेदीन पुराय गोंय रंगला. देशभरातले लोक इफ्फीत वांटेकार जाल्यात. नव्या टॅक्नॉलॉजींतल्यान मनशान प्रेरणा मेळोवन घेवपाक जाय. दरेका गजालींचे बरे वायट गुण असतात. आपूण बरे गुण मेळोवपाक जाय. साहित्यीक दामोदर मावजान सांगले. तशेंच फिल्मांतल्यान लोकांक दिका मेळटा. दरेकल्यान जिणेंत पॉझिटिव्ह दिका घेवन मुखार सरपाक जाय. दिग्दर्शक राजेंद्र तालकान सांगले. पळयात. वर्ड म्हणजे उतर हें पयलें तातूंतल्यानूच बाकीचो सगळो कल्चरल संवसार उबो जाता. वेदर लोकवेद जावं सिनेमा पर्यंत. आनी सिनेमा विदावट वर्ड, विदावट उतर, विदावट भाशा शक्य ना. आनी जर सिनेमा जण एकल्याक अपील जातलो आपले भाशेंतल्यान जितलो जाता तो दुसरे भाशेंतल्यान जायना. ह्या खातीर आज इफ्फी गोंया आयिल्ले कडेन सिनेमाचो कल्चर म्हणटा आमी, सिनेमा कल्चर म्हणटा तो एक चलचित्र संस्कृताय म्हणया ती लोकांच्या आंगात आतां ल्हव ल्हव भिनपाक लागल्या. हाजो आनंद आसा. क्रिएटिविटीचो ग्रोथ जातलोच कित्याक क्रिएटिविटी मनशाच्या आंगात आसतात. ताका ती AI कडेन कशी एडॉप्ट करप तें आमचे कडेन आसा. AI इज स्टील इन म्हणजे इनिशियल स्टेज. एक्चुअली AIचो फायदो आमकां कसो मेळटलो हाचेर आमी अजून विचार केल्लो ना. म्हणजे आमी म्हणजे जनरल सरसकट विचार जाल्लो ना. AIचो एक धाकसो लोकांक जाला, भिरांतशें दिसपाक लागल्या. तें चूक आसा. खंयचोय नवो विकास जाता, नवी जे टॅक्नॉलॉजी येता ती मनशाच्या उदरगतीक हेल्प करपाकच येता. स्टोरी टेलिंग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि डायरेक्टर तेन्नाच एग्री जाता
जेन्ना ते ताजो कंटेंट ताका स्वताक पयलीं अपील जाता, जेन्ना तो कंटेंट ताजे दोळे मुखार येता की कसो वता फ्लो, पिक्चर ताजे दोळे मुखार येता तेन्नाच तो कंटेंट एक्सेप्ट करता किंवा स्वता बरयता. आतां म्हजे केसीन माय ऑल कंटेंट आर क्रिएटेड बाय मी. सगळे रायट फ्रॉम आलिशा टील आयचे तुगेले फिल्म क्लाउडिया जे रिलीज हे सगळे म्हजे लायफ टायम हांवें एक्सपिरियन्स म्हज्या लायफान व्यक्ती आयिल्ल्यो कितें हांवें कांय गोश्टी पळयल्ल्यो ताजेर म्हजी बेज आसा. आलिशा वयल्यान पळयल्लें सगळें की बाबा आमचे ग्रिनरी नश्ट जावपाक जायना, डेवलपमेंट जाय. आय एम नॉट नेगेटीव, आय एम अ डिरेक्टर आर क्रिएटर, फिल्म मेकर्स आर क्रिएटर. हांव तांकां उत्तर की बॅलन्स इकॉनॉमी आनी इकॉलॉजी. आय वॉज नेवर म्हजी फिल्म जर पळयत तुमकां खंयच नेगेटिविटी दिवची ना. ऑलवेज गिव्स द पॉझिटीव कितें कशें आसचें मनशान कितें आसचें होप. बिकॉज बी लीव विथ द होप. कोणीय जावं तो फाल्यां लोक आपल्या स्ट्रेस येता की आपूण येता आनी म्हाका कॉमेडी फिल्म पळोवपा जाय म्हणटा. पुणून म्हजे जांगा कॉमेडी फिल्म पळयता घर वयता आनी टेंशन दिसता. बट वेन यू सी द अदर्स टेंशन कळ्ळें यू गो विथ होप. अरे आय एम नथींग, थंय पयलें अशें जावपाक शकता, हांव कितें रे कांय न्ही हें कळ्ळें अशें जाता. सो दॅट शूड बी द अप्रोच ऑफ लायफ वीच आय फॉलो इन माय फिल्म्स ऑल्सो. आता ती स्टोरी आणि स्टोरी टेलिंग जशें की तूं जाण आसलेली दोन गजाली. ती स्टोरी टेलिंगान कशें तुमी कन्वर्ट करता? सी इट इज माय एक्सपिरियन्स. स्टोरी जेन्ना तुका येता म्हजे मुखार सगळं स्टोरी टेलिंगूय येता आनी हांव हळू ती स्टोरी टेलिंग म्हगे स्क्रीन प्ले सगळे म्हजेच. एवरी टायम आय रायट माय ओन स्क्रीन प्ले. मागीर डायलॉग बरोवपाक लेखकाचे भाई मावजो सारके मनशाची बी मदत घेता. कित्याक ती आतां समजा भाई मावजो माजोर्डा हातून रावता. सपोज देर इज अ कॅथलीक फॅमिली, तांचो उलोवपाची स्टायल उलोवपाची उतरां ही म्हजे कडेन तितली हें जायना. पुणून खुबशे डायलॉग हांव इंग्लिशीन पयलीं बरयता म्हणजे वॉट आय वॉन्ट. कितें आसता सदांच फिल्म बरयता आसतना इट इज विज्युअल मिडियम कळ्ळें. तें नाटक न्ही. खूब उलयता अरे म्हाका दिश्टी पडटा न्ही मुखार तूं कित्याक सांगता. खुबशे पिक्चरांनी बी अशें जापडटा की अरे खूब उलयतात दिश्टी पडटा. रिड्यूस दॅट. फिल्म मेकींग इज दॅट. जितलो तुगेलो सायलंट जितले कमी डायलॉगान तूं फिल्म पावपा. सी चार्ली चॅपलिन डायलॉग आशिल्ले बट इट कूड रीच टू युअर. सी दॅट्स द फिल्म मेकींग. कमीत कमी कंटेंटान जे दाखोवपाक शकतात मॅक्झिमम. आनी हें हांव लर्न थ्रू माय प्रोसेस. म्हणजे म्हजी 8 वर्सांची 8 फिल्माची जर्नी भितर हांव खूब शिकलां. आनी म्हजो अप्रोच सदां एक्सपेरिमेंटींग इन सिनेमा हो हांवें सरळ चालू दवरला. सो ताका लागून स्क्रीन प्ले बरोवप म्हाका सोंपें जालें. सर तुमचे कडेन उलोवन म्हाका एक गजाल रियलायज जाता की एज अ क्रिएटर ते म्हणटात पळय की मनीस अप टू डेट आसता. सो आतां क्रिएटीव वर्ल्डान टॅक्नॉलॉजी खूब आयल्या. सिनेमेटोग्राफीन म्हणटू डायरेक्शनान म्हणटू आनी आतां तर AI आयला आनी ह्या फावटी इफीन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हाचे बद्दल आसा. आतां तुमी लायक एज अ डायरेक्टर तुमचें कितें म्हणणें लायक वी शूड बी एज अ क्रिएटीव पर्सन फियरफूल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ऑर इट वील हेल्प अस टू गेट बेटर स्टोरीज आउट? लक्षांत दवरपाक जाय वाय वी शूड बी फियरफूल. नो कितें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कोण करतलो तयार? डायरेक्टरूच आपल्या जाय तशें करतलो न्ही. कितें इट इज आवर पार्ट. Sir, just wanted to know why Tanvi needs to be great. Because Tanvi is about goodness, Tanvi is about celebrating life, Tanvi is autism oriented, but she is a superpower and not a person with disability. गोवा 365 खातीर चिराग तेली, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. दिवचल पालिका वाठारात बसयल्ल्या CCTV कॅमेराविशीं समस्या वाडत चल्ल्या. कोयर उडोवप आनी गुन्ह्यांवांचेर नदर दवरपा खातीर बसयल्ले हे कॅमेरे सध्या काम करिनात. 24 नोव्हेंबराक नवो सोमार जावपाचो आशिल्ल्यान वाठारात खंतीचें वातावरण निर्माण जाला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट.
साधारण वर्सभरा फाटी दिवचल म्युनिसिपल एरियान साधारण 37 CCTV कॅमेरा बसयल्ले. पूण आतां कळ्ळां की भितरले थोडेच चलत ना, जे मेन सिटीन आहा ते बी चलना. तशेंच जी स्क्रीन आसा एक ती पुलीस स्टेशनार आसा, तशेंच एक म्युनिसिपालिटीन आहा. ही जी स्क्रीन म्हणजे कॅमेरा घातलेले कित्याक तर थोडे कोयर उडयतात त्या वाठारांनी, तशेंच कितें क्रायम बी ताजेर लक्ष दवरपा खातीर. पूण सद्या कॅमेरा बंद आसल्या कारणान तेंचे जे कॅमेरा घातलेले ते साध्य जायना तेंचे, म्हणजे कित्याक घातल्यात ते तांकां कळना थंयसर. म्हणजे पुलिसांकूय कळना, म्युनिसिपालिटीनूय कळना कोण कोयर उडयता, तशेंच क्रायम कितें जाला. त्या खातीर आतां अशें कळ्ळां की मुस्लीम वाडो जो आसा थंयसर थोडे खांबे काडलेले, त्या खातीर हो प्रॉब्लम जाला अशें कळ्ळां. अशें चेअरपर्सन जे आसा प्युचलचे तांच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा. पूण हे जे कॅमेरा बसयल्या ते सारके चलपाक जाय. एका प्रायवेट पार्टीक ते मेंटेनन्साक दिल्लेले, सो तेंच्यांनी मेंटेन ते करपाक जाय आशिल्लें. पूण तशें जायना, कित्याक खुबशे वेळार अशे कॅमेरा थोडे 2-3 बंद पडटा अशें कळालें. आतां 24 तारखेक नवो सोमार आसा आनी भरपूर लोक दिवचले येतात आनी गर्दी आसल्या कारणान थंय क्रायमूय जावपाक शकता. त्या खातीर हे CCTV कॅमेरा जे आहा ते नव्या सोमारा पयलीं सारके करपाक जाय, कित्याक तर लोक येतात तांचेरूय लक्ष हे कॅमेरांनी दवरपाक जाय. पूण अशें जायनासतना हे थोडे कॅमेरा चालू आसा, थोडे बंद पडले अशें जावपाक जायना. ते म्युनिसिपालिटीनूय ताजेर लक्ष दवरपाक जाय, तशेंच जे प्रायवेट पार्टी आसा तांच्यांनी लक्ष दवरपाक जाय. आनी जे नवो सोमाराच्या पयलीं हे CCTV कॅमेरा सारके करपाक जाय. वाडट्या गुन्यांवांचेर नदर दवरपाक लागून पुराय गोंयांत CCTV बसयल्यात. पूण ह्या कॅमेऱ्यांच्या भयान गुन्यांवांचो उणाव जाला वय, काय फक्त सरकाराक दाखोवपा पुरतीत? दिवचले गेल्या वर्सा 37 कॅमेरे बसयल्यात, पूण तातूंतले कांय कॅमेरे चलनात. आयकात दिवचलच्या नगराध्यक्षान कितें जाप दिल्या ती. खरेंच आमचे कॅमेरे चलना, म्हणजे कितें जालें, जो मुस्लीम वाड्याचेर जे रोडाचें काम चलता आनी ज्या पोलांक ज्यो वायरी आसल्यो त्यो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कापून उडयल्यो, म्हणून हे चलना. म्हणून आतां आमी ती सायडीच्यान खंयचे आहा ते रिपेर चालू केला आनी तांकां परत विनंती केल्या की नव्या सोमाराच्या पयलीं आमचे अर्दे परस म्हणजे थोडे तरी चड रिपेर करपाक लायल्या. ही सायड बरें आसा, पूण ती बाकीची सगळी सायड रिपेर करा म्हणून आनी आमकां आवश्यकता आहा, सामकी गरज आहा. न्ही कितें म्हणजे कितें तेजेर तुमी कॅच करताले, म्हणजे कितें आसा? म्हणजे आमकां ते कितें आतां सगळ्यांक कचऱ्याच्या बाबतींत बरें पडटा आनी खंयूय गुन्हो घडलो जाल्यार पुलिसांक बरें पडटा. पूण परत परत पुलीस आतां बंद जालें काय सगळ्यांक झालं जाता. न्ही हे मेंटेन कोण करता, प्रायवेट काय तुमी करता? ना सध्या प्रायवेटूच हे करता, तांकां काम दिल्लें आसा. पूण तेंचें कितें जालां मदीं कट जाल्या म्हणून सगळें घुसपटलें. पण तांकां आमी आतां परत हें केलां. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आनी भक्तीपय बाळगी. परतून घेवया वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यात सप्तकाच्या शेवटाक नितळ मळब आनी खर उष्ण तापमान आसतले, देखून लोकांनी भलायकेची जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. फुडले कांय दीस दनपारच्या वेळार खर उष्णताय जाणवतली. सकाळीं दव आनी धुकें पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची, IMDन सल्लो दिला. दनपारच्या वेळार तापमानात वाड जातली, जाल्यार सकाळीं आनी सांजे कांय प्रमाणात थंडसाण पातळटली. आयतारचे चडावात आनी उणें तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. नुस्तेमारी करप्यांक खासा अलर्ट दिवंक ना. नितळ मळबाचो अदमास, खर उष्णताय, घेवची भलायकेची जतनाय, सकाळीं दव आनी धुकें. प्रवास करप्यांक सादूरतायेचो सल्लो. सांजे कांय प्रमाणात थंडसाण. आयतारचे तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.